किती आले म्हाका सांग किती आले हांव येतालो मार्केटांतल्यान असो कितें हांगासर एक गाडी आशिल्ली तर तेका सायड दिवपाक हांव हांगा रावलो मदींच हो कितें काम म्हटल्यार गाडी लायत येयलो म्हाका गाडी लायत येयल्यार म्हाजी आतां गाडी डॅमेज जाला तांबडी वॅगनर तुजी तांबडी वॅगनर म्हाजी ओके तू हो येताले आनी तो भायल्यान येयलो तो भायल्यान येयलो म्हटल्यार तो म्हाका लायत येयलो गाडी कित्याक हांगाल्यान गाडी पास जाताली हांगाल्यान कारण कितें आसा ह्यो ज्यो गाडी आसा पार्किंग करता पळय हांगा ज्यो गाडयो लायता पळय हांगाच्यान गाडयो लायता पळय ते सारक्यो ना हे भायर आसा गाडी हांगा मातशें ट्रॅफिक पुलिसान मातशें लक्ष दिवचें आता ह्या टायमार जेन्ना हे जाला पळय तेन्ना पुलीस बीन आसले हांगा पुलीस नाशिल्ले ह्या टायमार रावप गरजेचें आहा हरशीं रावप गरजेचें आसा पूण ही जी आसा पळय गाडी पास केल्या पळोवंक शकता ही वाटेर दाखय हो रावन दाखय ही जी गाडी आसा पळय हांगासर वाटेर आसा प्रॉब्लेम जाता हे पार्किंग हे पार्किंग न्हू तरी हांगासर गाडी लोक पार्क करता ओके आता कितें म्हणटा तो ओके येता म्हटलं हो ओके हे कडून येयलो मदीं हांगार येयलो रावलो अच्छा ती गाडी लागली कितें नुकसान डॅमेज जाता तुजें जेन्ना गाडी काडटली पळय तेन्ना डॅमेज पडटले कित्याक आतां फोन केल्यार ह्यो गाडी आतां पळय स्कुलाचो टायम भुरग्यांचो ह्यो गाडी असल्यो बंद करच्यो ट्रॅफिक सेलार आमकां टायम व्हडल्यो गाडयो बंद करूंक जाय मातश्यो गाडी बंद करच्यो ह्या रुटाक कित्याक पार्किंग रोड ही तांबडी तुमची गाडी तुमचें नाव सर हां वळवयकर या भाऊ कितें आहलें मारून पळय सारकी आसा हांव भायले सारकी व्हडली गाडी भायल्यान रावून टर्न घेता तुमचे दोन गाडी घुसयता तीन गाडी घुसयता आनी लागली तुमीच लायतले आनी तुमी आमकां क्लेम करतले कशें आसलें सांगा आतां CCTV कॅमेरा तितून पळया तुमी सारके काडले क्लिनर हात दाखयता गव्हर्मेंटाचो गाडी तो क्लिनरान हांगा हात दाखयल्लो ना पळोवंक गेल्यार ताणें हात सुद्दां दाखोवंक ना तेणी गाडी लायली तेन्ना पयल्या सिलिंडर कोण गव्हर्मेंटाचो मनीस पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम गव्हर्मेंटाचो आनी तो गव्हर्मेंटाचो मनीस तो काम क्लिनर म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचो बरें इतर या सांग भाई पंपाचो मनीस रे बसला न्हू गव्हर्मेंटाचो म्हटलं मास्तर सांग भाई पंपाचे म्हणटा ते अंडर आहा मरे सांग क्लिनर आसा पळय तेजो क्लिनर बसला पळय ताणें फोन सुद्दां ना जेन्ना पळय गाडी लागल्या पळय तेन्ना ड्रायव्हराक सांगला तेणी कांय टेन्शन घेवं नको ओके भाई म्हाका सांगा हो देंपारचो टायम जेन्ना हांगासर आसता तेन्ना ट्रॅफिक सेल कित्याक नासता हांगासर मेन आनी ट्रॅफिक सेल आसलो जाल्यार हे पार्किंग हांगासर पण हे पार्किंग तरी गाडयो पार्क आसता हांगासर नमस्कार आम्ही सध्या म्हापसा हांगासर गांधी सर्कलाच्या फुडें जे PWDचे ऑफिस आसा थंयसर सध्या हांगासर जर पळयत जाल्यार एक्सिडंट जाल्लो तो एक्सिडंट म्हणजे हांगासर जो टर्नाचेर एक भारत पेट्रोलियमाची जी पेट्रोलाची जी गाडी आसा व्हडलो टँकर वो वॅगनर जी आसा त्याच्या मदीं हो एक एक्सिडंट जाल्लो आसा तो एक्सिडंट म्हणजे टर्नाचेर वॅगनर जी आसा ती लेफ्ट सायडीक येताले आनी थंयसून टर्न आसल्या कारणान व्हडली गाडी त्या भायरसून येताले पूण लेफ्ट सायडीक जर एक पळयत जाल्यार जागो आसा त्या जाग्याचेर जे लोक आसात ते गाडयो पार्क करून दवरता ते पार्किंग प्लेस नासतना पासून गाडयो पार्क करता आनी त्याच कारणाक लागून जे बाकीचे जे व्हेकल्स आसा त्यो भायरसून येता आनी खंय तरी अपघात जायत आसता हो जो एक्सिडंट जो आसा तो फक्त फर्स्ट टायम हांगासर जाल्लो ना अशे बरेचशे एक्सिडंट हांगासर जाल्ले आसा हेचें नेमकें कारण म्हणजे पार्किंग जे आसा ते प्रॉपर पार्किंग ना हांगासर म्हापसान आनी गाडयो जे आसा खंयच्या खंय पार्क करीत असतात त्याच कारणाक लागून हांगासर हो एक्सिडंट जो आसा हो बगर जायत आसता ही जी गाडी आसा ती तुम्ही पळोवंक शकता कितली गाडी भायर आसा
कितली गाडी भायर आसा हे पार्किंगाच्या टोटल भायर येयल्ली आसा आनी हांगासर एकूच गाडी हांगासर म्हापसान जर आमी पळयत जाल्यार सगळ्यो गाडयो पळयत जाल्यार सगळं पार्किंग लायलेलें आसा. हांगासर पासून जर तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर फाटल्या दिसांनी जे म्हटलेले की रेंट बायक रेंट कार जे आसा पूण प्रायव्हेट व्हेकल जे वायट नंबर प्लेट जे आहा ते पासून हांगासर पार्क केल्ले आमकां दिसनाका आसा. आनी जो कोण जर मार्केटान जर येतलो जाल्यार ताका पार्किंग प्लेस मेळना. म्हाका सांगा तुमकां देंपारच्या टायमार हांगासर एक्च्युली रावप गरजेचें आसता पूण आयज तुमी देंपारा नासले म्हटलां न्हू तेंच्यांनी हांगासर कोण नासता. बरें सर दुसरी गजाल म्हाका सांगा हांगासर जेन्ना गाडयो पार्क करता एवरी टायम हांगासर गाडयो पार्क करीत आसता हे काय पार्किंग न्हू मागीर तुमी काडिनात कित्याक त्यो गाडयो. मागीर जर आयकना जाल्यार टोल करून कित्याक व्हरना ती. ओके आता ह्या गाडयेक कितें तुमी फायन मारतले कित्याक मूळ जर पळयत जाल्यार एक्सिडंट ह्याच गाडये खातीर जाल्लो आहा कित्याक गाडी कित्याक पार्किंग भायर आहा म्हणून. ह्या गाडयेक कितें फायन आहा. अच्छा गाडी येता गाडी भायर जोडपे दिलो बॉक्सा कडल्यान जोडपे दिलो गाडीचो सिग्नल हांगा लेफ्टान ताका लागून हांव भायर रावलो तो म्हजी गाडी तुम्ही पळयला की हांगासर जे आसा हे इतले ट्रॅफिक सध्या जाम जाल्ले आसा हेचे नेमके कारण जे हांगासर सीसीटीव्ही कॅमेरा जे आसा ते सीसीटीव्ही कॅमेरा सारखे ना. बऱ्याचशा लोकांनी आवाज उठवले की जे सिग्नल आहा ती सिग्नल सारखी त्यांची टायमार त्यांचो टायमिंग जो आसा तो पडना आणि प्लस लागीं लागीं सगळी जे सिग्नल आसा ते घातलेले आसा. मेन प्रॉब्लेम जो हांगासर आसा तो म्हणजे जे गाडयो पार्किंग जे करतात पळय त्यो गाडयो सारक्यो लायनीच्या भायर पार्क करता त्याच कारणाक लागून जे बाकीच्यो गाडयो आसा त्यो खंय तरी भायरसून वयतात आणि भायरसून गेल्या उपरांत मागीर हे अशे हांगासर एक्सिडंट जे आसा ते वारंवार कंटिन्युअसली हांगा जायत आसा. सध्या पळयत जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस येयलेली आसा. पिंक फोर्स जे आसा ती पिंक फोर्सूय सध्या हांगासर पावलेली आसा. पळोवया पिंक फोर्स आतां आपले कशे तरेन काम करता पळय ती. बाई म्हाका सांगा सध्या कितें इम्पॉर्टंट आहा हांगासर. मेन पॉयंट म्हणल्यार हांगासर ट्रॅफिक सिग्नलाचो आसा पळय ते चलना. सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा पळय ते बंद आसा. हांगा प्रत्येक जाग्याचेर कॅमेरा ना लागतले ती गरजेचें आसा. आता आम्ही पळयत जाल्यार मेन जो एक्सिडंट जाला तो ह्या गाडयेक जाल्लो हो दिसनाक येता. हय हांगासर गाडी येताली मेन म्हटल्यार हाजो प्रश्न म्हटल्यार गाडी रस्त्यार आसा जो हांगासरल्यान येतालो ताका लागून हांव रावलो म्हटल्यार ओव्हरटेक जो आसा पळय मदींच आयलो आनी म्हाका गाडयेक लागून आयलो जागा.
ह्यो गाडयो जे भायर आसता पळय हेंचेर कितें म्हणटा तुमी ह्यो टोटल भायर आसता पळय गाडयो तेचेर कितें म्हणटा हा हो पण हेंका अशें भायर आसता तेंका अशें मार्क केल्ले बीन काय ना पूण तेचेर एक्शन अशी कांयच जायना लावन वयतात पार्किंग शेखर भाई हा बाबा शेखर भाई तू भाई 1.5 ग्राम असतो गाडी अशी उकलून दवर यार गाडी उकलूनच हे करची पडटली ती गाडी टायर भरलेला हा टायर फुटला उलटी मारता उलटी उभी कर बरं उभी कर देवय उपाय तो गाडी उकलूनच गाडी उकलची पडटली ती उकलचीच पडटली ती गाडी उकलूया मातशी ही तुमची गाडी हे पार्किंग हा हांगर हे पार्किंग करता हे पार्किंग तुम्ही जाणा हांगर पार्किंग म्हणून हे खूप लोक करतात ते न्हू भाऊ हे पार्किंग न्हू हे गाडी तुमची खूप भायर लायल्या तुम्ही अशें देंवन पळयता गाडी हेजेर हा
प्रॉब्लेम कितें आहा हे पार्किंग न्हू पूण तुमी जी गाडी ज्या जाग्यार पार्क केला ती गाडी टोटल भायर पार्क केल्ली आसा आं? हां ओके ये माझो प्रश्न कितें आहा हे पार्किंग काय माझो प्रश्न तुमकां ना की तुमच्या खातीर ते एक्सिडंट जाला हां माझो प्रश्न कितें आहा माझो प्रश्न तुमकां आहा की हे पार्किंग काय म्हणून ओके म्हापसान पार्किंग ना म्हापसान पार्किंग ना सारकें सध्या म्हापसान पार्किंग ना समजा हांवें रॉंग लायल्यार पुलिसान फायन मारपाक जाय न्ही ब्लॉक करपाक जाय न्ही हांव रॉंग आसा की रांग आसा तुमी रिपोर्टर आसात न्ही हांवें रॉंग पार्किंग केल्यार आतां हांगा स्पेस ना खंय स्पेस ना हांवें प्रॉपर पार्क केला दुसऱ्या गाडीक वचपाक जागो आसा ओके आनी रॉंग अलॉटमेंट आसा जाल्यार ताळे मारपाक जाय मारूं ना न्ही आनी तुमी अशें कित्याक म्हाका ओके. विचारपाक आयले हां येतलें तूं असो कित्याक विचारपाक आयलो म्हाका हांव आनी तो कितें प्रश्न केलो खबर आहा माझो प्रश्न गाडी पार्किंग आहा पार्किंग स्पेसीर तूं दादागिरी पासून हांव दादागिरी उलोवना म्हाजो भाशा तशी हांवें तुका कितें विचारलां ही पार्किंग काय विचारलां हांवें तुका अशी एवढी ओळखी ना ती अशी ओळखी ना असे धरून उडया असं धरून येणार रे तेवढ्यातून दुकान ना ते उकलचीच पडटली उकलचीच पडटली ती